In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, your word says that when two or three are gathered in your name, you are in our midst. Lord, we praise you for your holy presence that is already resting upon us. Thank you, my Lord Jesus, that you're going to speak to each one of us today. You're going to talk to us. Thank you, Holy Spirit, for making your truth simple, clear, and easy to understand. Thank you, Holy Spirit, for revealing the heart of the Father. Thank you, Lord Jesus, for taking complete authority over my vocal cord, over my tongue, over my thoughts, and let every word that comes forth be fully yours and not mine. I thank you, Lord Jesus, for preparing our hearts to receive your word. Thank you for opening our spiritual eyes and our ears. Thank you, Lord Jesus. Lord, in the name of Jesus, I take the authority you have given us sons and daughters, and I bind and rebuke every spirit of disturbance, unrest, unbelief, confusion. Anything that is not of you, Lord, let it be uprooted right now and cast out right now in Jesus' name. Amen. Lord, as we hear your word being preached, faith is coming because faith comes by hearing and hearing the word of Christ. We declare that faith is rising now and our spiritual eyes are opening and we are seeing you through the eyes of Jesus, Abba, and every fear is flee as your truth is revealed. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. Praise the Lord, sister. Soglang screen dista, no? Thank you, Jesus. Yes, sister. So today we are going to learn how to overcome fear. What Bible says about fear and where it began and how God wants us to live free from the fear. The word do not be afraid, do not fear are repeated many times in the Bible. This shows us that fear is something God never intended for us to live with. आयज आमी भिरांत म्हणजे कितें आनी भिरांत खंयसून येयल्या आनी देव आमकां कसले जिवीत जियोवपाक सांगता भिरांत कितले पावटी बायबलार बरयल्लें आसा आनी एवरी टायम देवाचें उतर सांगता डू नॉट फियर डू नॉट बी अफ्रेड सो इट इज रिपीटेड इन द बायबल सो देवाची खुशी ना दॅट वी शूड ऑपरेट इन फियर आमी भिरांतेन रावलोली सो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक what fear really is and where it came from and how God sets us free. Thank you, Jesus. So can anybody tell me what is fear? तुम्ही कोणी सांगताय भिरांत म्हणजे कितें? What is fear? Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. What is fear? Is it a emotion? Is it a feeling? भिरांत म्हणजे like emotion, feeling. What is fear? Thank you, Jesus. Feeling, sister. It's a feeling. Okay. Okay, sister. And Sister Margaret, what do you think? Fear is what? Is it a emotion like how we get sad, happy? Is it a emotion? What is fear? Thank you, Jesus. Let's It's a read. sort of emotion only, like, Okay. Okay. yeah. So we'll read. So everyone is okay with English, right? Because next session I will take the same topic in Konkani. So today let's do it in English. So let's see what Bible tells us about fear, okay? Um 2 Timothy 1:7 it is written, for God has not given us, y'all also read, huh? Y'all can read with me? Sister Margaret, Sister Peppy, y'all can read with me? Y'all can repeat after me. What's that?
I'm just getting set. Yes, yes, sister. Oh, okay. For God has not given us spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Again, for God Absolutely. has not given us spirit of fear. Bible does not say that God has not given us emotion of fear or feeling of fear. What it is written? God has not given us spirit of fear. Bible does not say emotion of fear or feeling of fear. So fear is what? It is not a emotion. Fear is not a feeling. Fear is what? Fear is Spirit. a spirit. God is a spirit. Angels are spirit. Satan is spirit. Fear is also spirit. See how we are deceived by the Satan. We think that fear is an emotion. We think it's good to have phobia of height. I mean, we say na maka like हायटाची भिरांत दिसता, maka खोल उदकाची भिरांत दिसता म्हणटाय न्हू आमी. Oi, sister. सोयतान पळय आमकां कहो डिसीव करता तो. Yeah. आमकां दिसता फियर म्हणजे एक इमोशन, एक फिलींग म्हणून. पूण हिंगा बरयला that God has not given us spirit of fear. It is not written emotion or feeling. It is written spirit of fear. So birant munche, it is a spirit. Fear is a spirit. Fear is not an emotion or feeling. And in Greek, fear means delia. The word fear, which is mentioned in 2 Timothy 1:7, it means delia. The word delia refers to paralyzing fear that prevents boldness or action, unlike the reverent fear of God, which is phobos in Greek. आता दोन भाशेचे भिरांत आहा. एक भिरांत जी तुका पॅरलायज करता, जी आमकां 2 Timothy 1:7 सांगता. थिंगा बरयला देवान आमकां भिरांतेचो वोथमो दिवंक ना. गॉड हॅज नॉट गिवन अन स्पिरिट ऑफ फियर. ती स्पिरिट कितें करता तुका देलिया म्हणटाय तेका, ती तुका पॅरलायज करता. इट्स अ पॅरलायझिंग फियर. सेकंड स्पिरिट आहा दॅट इज फोबस, मीन्स रेवरन्स फियर. आता आमी देवान म्हणला न्हू फियर ऑफ गॉड. फियर ऑफ गॉड म्हणजे रेवरन्स फियर. इंच्यान अंडरस्टँड जाली सगळी? थँक यू जीसस. See, fear is a spirit. Fear is not an emotion. Fear is not a feeling. And there are two kinds of fear in the Bible. One is Delia and one is Phobos. Delia fear is a paralyzing fear. And Phobos is a reverence to God. So we'll learn about Delia fear today. So, what is paralyzing fear? I'll give one small example from the Gospel of Matthew, chapter 14, verse 28 to 31. Okay, over here, the disciples saw Jesus walking on the sea, right? He walked on the water. Thank you, Jesus. And what happened? Peter also walked on the water, just like Jesus. But when Peter started seeing the wind and the waves, his focus was shifted from Jesus to the storm. And the moment his focus was shifted on the storm, what happened? Peter became afraid and he began to sink. आता जेन्ना जेजू उदकार चल्लो, पिटरूय चल्लो उदकार न्हू. पूण जे मेरेन पिटराचे दोळे जेजूर आहलोले, पिटर उदकार चलतालो सारके. थँक यू Oi, जीसस. sister. पूण जेन्ना पिटर वादळ आनी ते लारांक पळयलो, पिटर कितें जालें? बुडोंक लागलो, रायट? Yes. आता पिटर कोण आहलोलो? हू वॉज पिटर? Fisherman. फिशरमॅन. आनी पिटराचे आख्खे जिवीत खूंय आसताले? उदकान, रायट? Dorian. दोरयान आसताले. सो तेन्ना पिटर इसरोलो न्हू, स्विमींग पासून इसरोलो न्हू.
आख्खे जिवीत तेणे दोरयान सांडलोले ते जाळ घालपाक आमी रापोण म्हणटा रापोण घालपाक काडपाक आनी फिश तुका वयर सारकें वयर मेवता डीप वसोंक जाय डीप वसोंक जाय सो पिटराक स्विमींग येतालें सारकें he knew swimming पूण जेन्ना भिरांतेन ताका गिरासलो सो भिरांत म्हणजे it is not a emotion it is not a feeling it is a spirit what is fear it is a spirit कित्याक 2 Timothy 1 आमकां सांगता for God has not given us emotion of fear बरोवंक ना God has not given us feeling of fear बरोवंक ना but spirit of fear spirit म्हणजे जसो देव spirit angels are spirit Satan is spirit fear is also spirit आणि हे फियराक डेलिया म्हणटाय ग्रीक वर्डान डेलिया म्हणटाय म्हणजे पॅरलायझिंग फियर वो पिटर आता जो स्विमींग जाणा आसलेलो जो नुस्त्याकार आसलेलो नुस्त्याकाराक स्विमींग शिकोवपाक पडटा ना आणि तांचें सदांच काम हुंय आसता दर्याचे देगेर मोदें सारकें मोदें आणि ते 3-4 दीस दर्यान स्पेंड कोत्ताय रायट सो तेका स्विमींग येतालें पूण जेन्ना ताचो फोकस जेजू कडच्यान उठलो आनी ल्हारांचेर गेलो तुफानाचेर गेलो कितें जालें भिरांतीन ताका गिरासलो रायट फियर ग्रिप्ड हिम इतले भिरांतीन गिरासले की तो ताचे स्कील देखून विसरलो पॅरलायज केले फियरान रायट fear आमकां पळय definition the word fear refers to delia paralyzing fear that prevents boldness or action जे कितें तो action जाण आसलेलो swimming जाण आसलो जे कितें तेका confidence तेका boldness आसलेले पूण जेन्ना भिरांतीन ताका गिरासलो कितें जालें तो बुडोंक लागलो he forgot everything he knew he forgot his skills could not save him that is paralyzing fear it takes over your mind it takes over your body it makes you sink in the places where you are once confident Peter ह्या एरियान confident आलो कित्याक तोवूय नुस्तेकार आसलेलो तेकाय स्विमींग येतालें तेची most of the life दर्यान आसताली they were fishermen पूण जेन्ना भिरांतेन ताका गिरासलो the spirit of fearan ताका गिरासलो grip केलो तेका पॅरलायज जालो रायट जे कितें तेजे स्किल्स आसलेले जे कितें तेका कॉन्फिडन्स आसलेले जे कितें तेका बोल्डनेस आसलेले it went but Jesus was right there as soon as Peter cried out Lord save me Jesus immediately reached his hands आणि तेका भायर काडलो सो इंचान सगळ्याक अंडरस्टँड जालें Thank you Jesus So fear is a spirit that comes to torment, that comes to paralyze, that comes to steal and deceive. पळय आयज पासून आमकां डिसीव केलें आमी म्हणटाय भिरांत म्हणजे इमोशन आनी फिलींग बट फियर इज अ स्पिरिट आनी जसो फेथ कंटेजियस रायट आतां फेथ कसो येता थँक यू होली स्पिरिट फेथ कसो येता hearing and hearing the word of Christ. So तेच भाशेन भिरांतूय तशीच येता फेथ म्हणल्यार नाव रायट कंटेजियस म्हणजे आतां सिस्टर मार्गरेट आमी आतां हिंगा देवाचें उतर आमी शिकता आमी सगळीं इन्क्लुडींग मी आमी सगळीं शिकता सो आतां कितें जाता भावार्थ येता फेथ म्हणजे नाव सो भावार्थ आतां येता जशें देवाचें उतर हिंगा परगट्टा भावार्थ येता तेच भाशेन न्हू भिरांतूय येता भिरांतूय कंटेजियस जसो भावार्थ देवाचें उतर जेजूचें उतर आयकोन येता तेच भाशेन भिरांतूय उतर आयकोन येता एग्जाम्पल आमी जितले फावटी ब्रेकींग न्यूज पळयता कोविडाच्याच टायमाक पळय आमी परतून न्यूजार पळयना आसली इतलो लोक मेलो आतां सारकें रेड आय इवन फॉरगॉट कितें म्हणटाली ते रेड अलर्ट रायट रेड एरिया सारखे इतले कोविड स्प्रेड जाला वायरस आनीकूय ऑक्सिजन लेवल देंवला इतले डेथ जाले तेन्ना आमकां भावार्थ येतालो भिरांत येताली जेन्ना डॉक्टर सांगता की यू आर एट द 4th स्टेज तूं आनी वाचचें ना भावार्थ येता भिरांत येता जेन्ना डॉक्टर म्हणटा तुका थोडेच दीस उरले भावार्थ येता भिरांत येता
भिरांत येता. जेन्ना तूं स्टॉक मार्केट पळयता आनी तूं पळयता की सगळे स्टॉक मार्केट सोंकला देंवले, रिसेशन जाला, लॉस ऑफ जॉब्स, काम्स ना, क्रायम वाडले. आतां गोंयांत जायत्यो चोरयो जाताय. सो आमी कितें भांगार घालताय सकाळची मिसा वयताना आमी भिरांतेन वयताय रायट चोर येयल्याक होय. करेक्ट. सो भिरांत Yes. न्हू उतरांतल्यान येता जशें देवाचो भावार्थ उतर परगट करून येता तेच भाशेन फियरूय कंटेजियस फियरूय भिरांतूय बीन न्हू उतरांतल्यान येता. सो भिरांत एक बी सीड ऑफ फियर एग्जाम्पल दिता ओके. एक भुरगो हांवें चिंतलोलें इंग्लिशान घेतलें बट इट वेंट इन कोंकणी थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो एक भुरगो आसलेलो तेचें नांव धर तूं XY ओके एरन. सो तो खेळटालो गार्डनान आनी तेन्ना ताजो फ्रेंड येता आनी ताका सांगता बी केअरफूल म्हणटा हिंगा म्हणटा सोरोप आहा हे ग्रासान ओके. आनी तेणें म्हणटा आमच्या एकल्या फ्रेंडाक बायट केला सो तूं बी केअरफूल म्हणटा. आतां ते एरनान तिंगा केन्ना सोरोप पळोवंक ना पूण आतां तेज्या फ्रेंडान कितें दिली बी दिली. कसली बी दिली भावात्याची ओ भिरांतेची भिरांतेची. सो आतां कितें जालो एरन तिंगा खेळपाचो बंद. एवरी टायम तो ते जाग्यार वयतालो तेका कितें चिंतना येताली म्हज्या फ्रेंडान सांगला हिंगा सोरोप आहा आनी आमच्या एकल्या फ्रेंडाक घास मारला सारकें. इवन ते एरनाचे पायन सांगले तेका पळय तिंगा सोरोप ना हेज्या फुडें हिंगा केन्ना सोरोप येवंक ना. पूण एरन बिलीव करतलो आतां ना कित्याक भिरांतेन द स्पिरीट ऑफ फियर हॅज ऑलरेडी ग्रिप्ड. एक उतर जस्ट वन फियरफूल वर्ड ती बी घातली न्हू काळजान. Yes. Thank you, Jesus. So fear uttaraatlan येता and it is contagious. Just like faith comes by hearing and hearing the preached word of Christ, fear comes by hearing the words of death, danger, lack. So आमी शिटूक आसूंक जाय आमी कितें आयकोताय ती. कित्याक उतरां container, right? Words are containers. They carry the substance of either faith or fear, either death or life. Thank you, Jesus. So, इंचान सगळ्याक अंडरस्टँड जाले. Yes, sister. आता फर्स्ट फियर हुंय मेन्शन केल्ले. फर्स्ट हें उतर डेलिया. फर्स्ट डेलिया उतर हुंय मेन्शन केल्ले फियर. हें न्हू सगळें स्टार्ट जालें गार्डन ऑफ इडनान. फर्स्ट टाइम फियर ओके. जेन्ना एडम आपल्याचे पोझिशन सांडटा म्हणजे जेन्ना एडमाक रोचलोलो एडमाचे कुडीक जीव आसलोलो आमी शिकल्याय तेचे कुडीक जीव आसलोलो ताची कूड मातयेची रायट. तेका कांय जीव आसोंक ना. इट वॉज डॉर्मेंट. तेच्या हात पांयांक कांय जीव आसोंक ना पूण जीव कसो येयलो देवान आपल्याचो श्वास सोडलो. ब्रेथ रायट हीज ब्रेथ. सो जेन्ना ब्रेथ सोडलो ताचे भितर कितें घातलें न्यूमा जोई लायफ. आनी आदामाक कोण रोचलो वर्शिपर रोचलो सर्वंट रोचलो कोण रोचलो आपल्या सारके हय आपल्या सारको रोचलो पूण असो कोण अशें रोचलो तेका वर्शिपर देवान आमकां कित्याक रोचलें. To love him, to worship him. Thank you, Jesus. पळय To be sons and daughters, sister. Yes, thank you, Jesus. पळय देवान न्हू आमकां लूक 3:38 वाचची न्हू थिंगा जिनियोलॉजी मेवता आख्खी आनी आखरे केशी न्हू थिंगा बरयला एडम द सन ऑफ गॉड, एडम द वर्शिपर ऑफ गॉड, एडम द सर्वंट ऑफ गॉड म्हूण बरोवंक ना. एडम द सन ऑफ गॉड बरयला. सो एडमाक रोचलोलो पूत जोशी आतां सिस्टर मार्गरेट आतां आमची भुरगीं कामाक वयताय वो इस्कॉलाक वयताय ती घारा येतकूच आमी सगळें जेवण रेडी कोत्ताय. तूं मातशें राव हांव आतां कितें रांदपाचें कितें करपाचें ना न्हू. पयलींच आमी जाणाय तांकां कितें लायक जातलें आमी सगळें रेडी दवरताय रायट. सगळें रेडी दवरताय कित्याक आमी तांचो मोग कोत्ताय. आमी जाणाय ती येताच तांकां भूक लागतली तांकां जेवण जाय सारकें.
जायते पावटी त्यांची फेवरेट डिश पासून रांदून दवरताय. सो जेन्ना देवान क्रिएशन केलें ताणें फर्स्टूच दिसाक एडमाक रोचलो, चल रे एडम कामाक लाग, मातसो दोर्या कोर, मातशें कुपां हें कोर, मातसो उजवाड कोर, मातशें जनवारां रोच म्हणलें. हांव ना मातसो सिस्टर. कासार जाला. ताणें सगळे रोचले उपरांत आखरेक पुताक रोचलो, रायट? नाजाल्यार Yes. एडम म्हणटालो देवा जेवण हूंय आसा, भूक लागल्या, उदक ना न्हावपाक, उदक जाय पिवपाक, म्हणचो नाहलो? Yes, sister. सो सगळे रोचले उपरांत आखरेक ताणें पुताक रोचलो, द सन ऑफ गॉड, एडम, द सन ऑफ गॉड. आनी देवान मोनजातीक, जनवारांक, आंज बोडव्यांक आपल्या सारकें रोचलें इन हीज इमेज आनी इन हीज लायकनेस? ना. लायन देवा भाशेन? टायगर देवा No. भाशेन? ना. कोणाक No. रोचले? पुताक आनी धुवाक, इन हीज इमेज आनी इन हीज लायकनेस. इवन एंजल्सांक रोचूक ना इन हीज इमेज आनी इन हीज लायकनेस, पूण आमकां रोचले, पुताक आनी धुवाक रोचले. सो जेन्ना आदमाक देवान रोचलो, ताका पूत रोचलो, ताका एक पोझिशन दिलें. कसलें पोझिशन? पुताचें पोझिशन दिलें. पूण जेन्ना आदामान डिसोबे जालो, जेन्ना एडम आनी एव डिसोबे जालीं, तेन्ना एडमान कितें केलें? देवाशी येयलो आनी म्हणलें, देवा चल म्हजेशी मिस्टेक जाली, बोगस म्हाका, रिपेंट जालो. ओ कितें केलें तेणें? लिपलो, रायट? जेनेसीस 3:10 आमकां सांगता, सो एडम सेड, आय हर्ड युअर वॉइस इन गार्डन. कोणाचो आवाज आयकलो? देवाचो आवाज आयकलो. आय हर्ड युअर वॉइस इन गार्डन एंड आय वॉज अफ्रेड. कितें जालो तो? भिलो. Okay. बिकॉज आय वॉज नेकड एंड आय हीड माय सेल्फ. आतां पयलीं तो नेकडू आहलोलो, पूण आतां ताजो दोळो देवा वयलो उठोन आपल्याचेर गेलो, ताच्या नेकडनेसाचेर गेलो. फ्रॉम गॉड सेंटर्ड ही बिकेम सेल्फ सेंटर्ड. आनी तो लिपलो, रायट? इवन तेणें मिस्टेक केली, देव येयलो, देवान ताका उलो केलो, पूण तो लिपलो. आनी जेन्ना तो लिपलो, तो कोण जालो? सर्वंट. आतां सर्वंट कित्याक म्हणटा? रोमन्स 8:15 आमकां सांगता, फॉर यू डीड नॉट रिसीव द स्पिरीट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर. तुमकां म्हणटा एक स्पिरीट ऑफ बॉन्डेज दिवूंक ना, जी भिरांत तुमकां गिरासता, तेसलो स्पिरीट म्हणटा दिवूंक ना, बट यू हॅव रिसीव द स्पिरीट ऑफ एडॉप्शन बाय वूम वी कॅन क्राय अब्बा फादर. जेन्ना एडमान चूक केली, एडमान आनी एवेन चूक केली, ती कितें जाली? एक बॉन्डेजीन गेली. केसली बॉन्डेजीन गेली? भिरांतेची बॉन्डेजीन गेली. कित्याक एडमान म्हणलें न्हू, हांव लिपला कित्याक हांव भिला, रायट? आय एम अफ्रेड म्हणलें वो ना? सो फर्स्ट भिरांतेचें उतर आमकां जेनेसिसान दिसून येता. आनी तो लिपलो, तो एक बॉन्डेजीन गेलो, स्पिरीट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर. जे तेजे सनशिपाचे पोझिशन आहलोलो, तो सर्वंटशिपाचे पोझिशनान गेलो. आतां सर्वंट आनी साना मजे डिफरन्स आमी जायते पावटी हो एग्जाम्पल दिला आनी आमी शिकल्याय बीन. सपोज सिस्टर मार्गरेट, तुज्या घरान एक एक्सपेन्सिव वाज आसा आनी तुज्या घरान सर्वंट आसा, आनी तुवें सांगला तुज्या सर्वंटाक, तुज्या हावस हेल्पाक, की हो एक्सपेन्सिव वाज हांवें आख्खे वर्ल्ड टुराकसून हो सारको एंटीक पीस हाडला. तूं जेन्ना क्लिनींग कोत्ता तेन्ना सिटीदान क्लिनींग कोर, तेका पडोंक दिनाका, बिकॉज इट इज वन लायक सारको एंटीक, वन पीस इन द वर्ल्ड म्हणल्यार जाता. सो आतां सर्वंटाशी बाय मिस्टेक तो वाज फुटलो, आतां सर्वंट पयशे घेवपाक रावतले वो धांवतले? धांवतले, रायट? कित्याक धांवतले? कित्याक तेका ते कॉन्फिडन्स ना, ते जाणा कित्याक तेजेशी मिस्टेक जाली, ते इमिडिएटली बॅकपॅक कोत्तले, सॅलरी देखून मागचे ना, कित्याक तेका भिरांत हा, रायट? पनिशमेंट मेवतली म्हणून. पूण आतां सेम वाज तुजे पुताव धुवाशीन तुटलो बाय मिस्टेक, जाल्यार पूत आनी धुवूय धांवतली बॅकपॅक करून? ना, कित्याक ती जाणाय म्हाका गोडे माय पाय तापोयत, पूण ती म्हजो मोग कोत्ताय, करेक्ट? Yes. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन सर्वंट एंड सन. जेन्ना आदमाक रोचलो ताका पूत रोचलोलो, ताका सर्वंट रोचूक ना, पूण आदाम आतां हूंय गेलो, बॉन्डेजीन गेलो, बॉन्डेज ऑफ फियर, बॉन्डेज ऑफ सर्वंट.
कित्याक फियर ही स्पिरीट तुका पॅरलायज कोत्ता आनी जेन्ना देव गेलो आदामाक मेळपाक एडम भायर सरोन एडमान म्हणलें सॉरी देवा म्हजेशी मिस्टेक जाली ओ एडमान देवाकूच ब्लेम केलो आमकां जेनेसीस 3:12 सांगता द मॅन सेड द वुमन यू gave it to me to be with me she gave me of the tree and I ate तेणे देवाकूच म्हणलें तुवें जी म्हाका बायल दिलोली तिणें म्हाका हें फळ दिलां आनी खालें हांवें खालें सो तेणें कोणाक ब्लेम केलो देवाकूच ब्लेम केलो रायट थँक्यू जीसस सो जेन्ना आतां एडम कितें जालें बॉन्डेज ऑफ फियर रायट तेका ती बोल्डनस येयली बापा बोगोस म्हजेशी चूक जाली म्हणलें तेणें ना तेणें वयल्यान देवाकूच ब्लेम केलो आनी तो सर्वंटा भाशेन लिपलो तो एक पुता भाशेन मोगान भायर सरोन येवंक ना तो आपल्याची आयडेंटिटी विसरलो ही रिस्पॉन्डेड इन फियर एंड शेम तो लॉजलो आपल्याची नेकडनेस पळोवन भिरांतेन आनी लोजयेन तो हें जालो सो जेन्ना आमकां हांव कित्याक शेअर कोत्ता कित्याक आयज पासून भिरांतेन आमकां गिरासलें भिरांत एक इमोशन ओ फिलींग नो इट इज अ स्पिरीट आनी जेन्ना आमी हे बॉन्डेजीन आसताय आमकां बोल्डनस येयना बापाशी येवपाक आमी लिपता आमी धांवता आनी बायबल आमकां म्हणटा आमकां भिरांतेचो आत्मो दिवूंक ना आमकां सनशीप दिल्या थँक्यू जीसस आनी हें कित्याक जाता कित्याक आमी आमची आयडेंटिटी विसरलें आमी जायते वोदान फियराक गिरासून हाय फियर ऑफ सिकनेस फेलियर रिजेक्शन देवाक जाय आमी बोल्डनसान कॉन्फिडन्सान आनी एज अ रिलेशनशीप एज अ पूत आनी धुवो येयलोली सो हिंगच्यान सगल्याक अंडरस्टँड जालें भिरांत आमकां कितें कोत्ता तें अंडरस्टँड जालें पळय पिटराचोच एग्जाम्पल तो एक नुस्त्याकार आहलोलो तेणें आख्खी लायफ ताची उदकान चाललोली पूण जेन्ना भिरांत जेन्ना तुफानाचेर ताचो दोळो गेलो कितें जालें नुस्त्याकार जाका स्विमींग येतालें तो बुडलो रायट पॅरलायज केलो रायट एडम देवा बरोबर चलतालो भोंवतालो उलयतालो एक रिलेशनशीप आहली देवाची लायफ ताजे भितर ताजे स्पिरिटान आहली पूण जेन्ना पातो गादाल्लें कितें जालें तो भिलो रायट सनशीप पोझिशन ताणें गिव अप करून बॉन्डेज ऑफ फियरान गेलो सर्वंटशिपाचे पोझिशनान गेलो इवन तो लिपलो इवन भायर सरोन ताणें देवाक सॉरी म्हणलें म्हजेशी चूक जाली म्हणलें देवाकूच ब्लेम केलो देवाकूच ब्लेम केलो आमचे जिवितान जेन्ना आमकां डॉक्टर्स रिपोर्ट येता वो आमी ब्रेकींग न्यूज आयकता सुनामी जावचें हा वॉर जावचें हा वो वायरस भायर सरचो हा तो वायरस हें जावचें हा तेन्ना आमी पिटरा भाशेन आमचोय दोळो देवा वयलो काडून आमी हे न्यूजाचेर घालता भिरांतेचेर घालता आनी भिरांत इट्स अ स्पिरीट इट ग्रिप्स यू इट पॅरलायज यू थँक्यू जीसस सो भिरांते वयर सगल्यांक कळ्ळें न्हू आतां भिरांतेचे ऑपोजीट कितें वॉट इज द ऑपोजीट ऑफ फियर लव थँक्यू जीसस येस सिस्टर मार्गरेट सो फियराचे ऑपोजीट न्हू लव जायते जाणांक दिसता फियराचे ऑपोजीट म्हणजे फेथ म्हणून थँक्यू जीसस बट फियराचे ऑपोजीट न्हू लव 2 Timothy 1:7 आमकां सांगता for God has not given us spirit of fear but of power and of love and of sound mind. It did not say God has given us spirit of faith. पूण हिंगा कितें बरयलां God has given us love. Right? फियराचे ऑपोजीट love. 1 John 4:18 आमकां सांगता there is no fear in love. There is no fear in love, but perfect love casts out fear because fear involves tormenting. I भिरांत जो आसता तिंगा टॉर्मेंट आसता रायट भिरांत तुका टॉर्मेंट कोत्ता आतां ते चेड्या भाशेन तो तिंगा सदांच हेवतालो रायट पूण एक दीस ताचे फ्रेंडान ताचे कानान उतर घातलें भिरांतेचे बी घातली आनी ताका सांगलें तिंगा
सोरोप आसा आनी त्या सोरपान एक चेड्याक बायट केला थिंगच्यान आतां तो चेडो कितें जालें भिरांत घेतली रायट तो थिंगा पोतून हेळोंक Yes. लागलो इवन थिंगा सोरोप ना कांय ना पूण कितें जालें उतर ताच्या काळजान रिगलें रायट ती भिरांतीची बी ताच्या काळजान रिगली सारकें Yes. सो जंय जंय भिरांत आसता थिंगा टॉर्मेंट आसता फियर इनवॉल्व्स टॉर्मेंट बट ही who fears has not been made perfect in love. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Perfect love casts out every fear. आनी हिंगा कोणाची मोगाची खबर उलयता कोणाची मोगाची खबर उलयता Is it our love for God? No, God's love for us. Because because our love is inconsistent, right? It depends on how we feel, what we experience, whether we see our prayers being answered. आमचो मोग दल्लोलो आसता कितली म्हजी मागणी आन्सर जाले कितले म्हज्या जिवितान मिलाग्र जाला आमचो मोग हाजेर दल्लोलो आसता जायते पावटी आमचो मोग ECG ग्राफा भाशेन अप एंड डावन चेंजिंग विथ इमोशन्स आयज म्हणटा आमी देव म्हजो मोग कोत्ता फाल्यां म्हणटाय देवा तूं खंय आसा यू डीड नॉट आन्सर माय प्रेयर पूण देवाचो मोग न्हू चेंज जायना जेम्स 1:17 आमकां सांगता देर इज नो वेरिएशन इन हिम तो चेंज जायना तेका मूड स्विंग्स ना हेब्रिव्स आमकां सांगता ही सेम yesterday today and forever right Yes, sister. सो आमचो मोग न्हू fear काडना पूण his perfect love God's perfect love cast out fear. So opposite of fear is not faith but perfect love of God. आणि केन्ना हो perfect love भिरांत काडटलो जेन्ना तुका कळटलें की बाप तुजो मोग करता जेन्ना तुका कळटलें तुका कितले बोगसणे फावो केला जेन्ना तुका कळटलें that you are completely accepted कित्याक हिंगा लास्ट लायन बरयल्या but he who fears has not been made perfect in love. आमी केन्नाच perfect in love जावची नाय जे मेरेन आमी देवाक वळखो नाय अंडरस्टँड जाता तो perfect Yes. देवाचो मोग आमचे भितर perfect केन्ना जातलो if suppose आमी देवाक फकत पळयतां punishing God, harsh God, judging God आमी तेका आजुनी ओल्ड टेस्टमनांतल्यान पळयतां थ्रू द आयज ऑफ prophets आमकां ती बोल्डनस येतली तेका बाप म्हणपाक आमी Yes. लास्ट सॅटरडे आमी शिकल्या की जितले पावटी आमकां देवाक जाणा जावपाक जाय आमी कोणाचे नोदरेन पळोवपाक जाय पळय हांव परतूनय रिपीट करतां जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो फिलिपान विचारलें आमकां देव दाखय आमकां देवूच दाखयल्यार पुरो जेजून कितें म्हणलें गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 14 फ्रॉम वर्स 8 ऑनवर्ड्स सो जेजून कितें म्हणलें फिलीप म्हणपाक लागलो इतलीं वर्सां हांव तुमचें सांगाता आजुनी तुमी नोको आजुनी तुमी वळखो नाय जेमी म्हाका पळयला तेमी कोणाक पळयला बापाक Papa. इफ सपोज हांव जें कितें उलयतां तो म्हणटा हांव म्हज्या बोळान उलयना हांव उलयतां जो म्हजे भितर बाप कार्य करता इफ सपोज तुमकां तरी पूण बिलीव जायना जाल्यार आपल्याची एक्शनां पळय म्हणटा आतां जेजून कितले जाणांक कर्स केले Curse करूंक ना sister. शुअर Curse फक्त झाडांक बचयपावय जेजून कितले झाडांक जाणांक दुयेंस बचयण्यासाठी दिले कोणाक दिवना जेजून कितले तेणें तेका जाणांक म्हणलें पिकोय तुका फावो ना कित्याक म्हज्या बापान सांगला उमके मनशाकूच पेकोवणी दिवपाची त्या मनशाक पेकोवणी ना दिवपाची न्हू म्हणलें ना ते जेन्ना कोणाची संत धरी नासतना थँक्यू जीजस जेन्ना फेरसी जेजूक ट्रॅप करूंक सोदताले तेमी ते प्रॉस्टिट्यूटाक दवरले रायट आनी ते सगळे Yeah. अकॉर्डिंग मोजस लॉ स्टोन टू डेथ सो तेमी सगळ्यांनी फातर उबारलो जेजून कितें दाखयलो मोग आनी बोगसणे दाखयले ओ जेजूनय मारलो फातर ना मोग आनी बोगसणे दाखयले जेन्ना आमी ओल्ड टेस्टमंट पळयता आमी ऑपोजीट पळयता रायट हार्श जजिंग पनिशिंग आय फॉर आय टूथ फॉर टूथ सारकें
Yeah. Hate your enemy. सारखे? पण Yes, जेजून sister. कितें सांगले? Love your enemy. Enemies. जेजून सांगले, इवन तू इवन तू चितनांतल्यान देखून धट्टी चिरशी तू पातक कोत्ता, तुझ्या भावाक तू हेट कोत्ता, यू आर अ मर्डरर. सारखे? So Yes. देवाचो ट्रू नेचर हिब्रू चॅप्टर 1 वर्स 1 to 3 आमकां सांगता देव म्हणटा पयलीं आपण प्रॉफेटा कडच्यान म्हणटा तुमचेशी उलयलो पण आतां म्हणटा आखरेक म्हणटा म्हजो फुल अँड फायनल रेवलेशन म्हजो पूत ही इज द एक्झॅक्ट nature of God, exact representation of God, exact imprint of God. जेन्ना आमी आरशान पळयता आमी आमचे रिफ्लेक्शन पळयता जेन्ना जेजू आरशान पळयता ही सीज द ट्रिनिटी जेजून म्हणला गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 5 की हांव मोजे बोलान उलयना हांव जे काम कोत्ता मोजे हेच्यान कोन्ना पोतवेन बाप जो मोजे भितर हा तो कार्य कोत्ता सो जेजून कितले जाणांक शिरापले कितले जाणांक कस दिले कितले जाणांक दुयेंस दिले कोणाक दिवंक ना रायट Thank you. कोणाक दिवंक ना सगल्यांक भोगसणे इवन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोसेस जेका लेप्रसी जालो हा तेका धांवडायताय तेंचे गोमट्याक घांट घालताय आनी तेंकां भायरायताय अकॉर्डिंग टू जुवीश ट्रेडिशन टॅक्स कलेक्टरांक आउटकास्ट कोत्ताय कित्याक ते रोमन्साक काम कोत्ताय पूण जेजून कोणाक डिसायपल केलो मॅथ्यू कोण आहलोलो टॅक्स कलेक्टर That's जेजू correct. कोणाशी फर्स्ट गेलो स्क्रायब्स ऑफ फॅरसीज जाणाराशी गेलो पातक्यांशी गेलो Obsession. पातक्यांशी गेलो सो जेजून आमकां कोणाचे काळीज कोणाचो मोग दाखयलो बापाचो Patkianso. बापाचो काळीज दाखयलो Patkianso. बापाचो नेचर Okay. दाखयलो ओल्ड टेस्टमनान कितें वायट जालें वयर सावन उजो येतालो पूण जेन्ना जेजू सामार्याक प्रीच कोत्तालो आनी तेमी जेजूचो गूड न्यूज नाकारलो जेम्स आनी जॉनान सांगलें चल वयर सावन उजो मागया जेजून हाडलो उजो No. ना जेजून तांकां रिब्यूक केलें सो जेजू हिंगा कोणाचो मोग कोणाचे काळीज दाखयतालो Babachi. कोणाक जेजू रिवील Babachi. कोत्तालो बापाक एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 10 वर्स 38 हिंगा बरयला गॉड anointed Jesus of Nazareth by the power of the Holy Spirit Trinity aha hinga God the Father God the Son God the Holy Spirit बापान पुताक माकलो पवित्र आत्म्यान आनी शोकतेन आनी वेता तोय तो बरें करीत गेलो पेकोवणी दीत गेलो जी कोण सोयतानाच्या ताब्यान आहलोली तेंकां सो जोय दुयेंस पिडा कस इवल हा ते कोणा कडच्यान येता जॉन 10 आमकां सांगता ही कम्स टू स्टील किल डिस्ट्रॉय आणि Yeah. आमी लास्ट सेशनान इन डेप्थ विथ एक्झाम्पल विथ स्क्रिप्चर शिकले सो आतां बापाचो लव आमचे भितर देवाचो परफेक्ट लव आमचे भितर केन्ना जातली जे मेरेन आमी ओल्ड टेस्टमनांतल्यान देवाक पळयताय तो लव परफेक्ट जातलो हांव जाल्यार सदांच म्हणटलें आवय देव पानिशींग गॉड म्हाका आय एम नॉट इवन वर्ती म्हाका फावना हांव एक पातकी तुमकां कोणाक जाय नासलें कोणाक बोल्डनस येताली No. नासली पूण जे मेरेन आमी जेजूचे नोदरेन बापाक पळयता जेजूच्या लेन्सांतल्यान आमी बापाक पळयता आमकां बापाचे काळीज दिसता थँक यू जीसस 2 Corinthians 3:14 to 16 आमकां सांगता द सेम वेल रिमेन्स अनलिफ्टेड आजुनी म्हणटा एट दीस वेरी डे ती वेल आहा जितले पावटी आमी ओल्ड टेस्टमेंट वाचता ती वेल आहा बिकॉज दिस वेल इज टेकन अवे इन क्रायस्ट जेन्ना तूं इन क्रायस्ट आसा ती वेल म्हणटा तुजी वयली वयर सोदता म्हणजे तूं आतां जेजूंतल्यान बापाक पळयता न्हू म्हणून प्रॉफिट्सांतल्यान बिकॉज सन ओनली नोज द फादर आतां देवाचे रायट हँडार कोण बसून आहा प्रॉफिट्स बसून आहा ओ पूत बसून आहा Truth. पूत even there is a scripture that he came from the bosom of the father so
पूत बापाक ओळखतलो, प्रॉफिट्स ओळखतले चोड. पूत बापाक वळखता सिस्टर. पूत, राईट? Yes. Hebrews 1:3 आमकां सांगता the sun is the radiance of God's glory and exact representation of his being. आता जसो फेथ देवाचे जेजूचे उतर आयकोन येता तेच भाशेन जितले पावटी आमी ओल्ड टेस्टमनान पळयता की देवाक राग येता, ही इज अ पनिशिंग गॉड. God is angry with you. तुवें ताजो कायदो मोडलो. God is holy and you are not. You better repent or else he will punish you. असली मेसेज आमकां आयकोन फेथ येता ओ भिरांत येता? जेन्ना तूं वाचता की देवान उजो धाडलो आनी कंज्यूम केलो इफ दे डिसोबे. लायक नंबर्स 21 करतो जेन्ना इस्रायलाइट्स कंप्लेन कोत्ताले कितें येयले? सोरोप येयले, रायट? आनी मेले जायते जाण. सो असले इमेजींतल्यान हे दोळ्यांतल्यान जितले पावटी आमी देवाक पळयता आमी कितें पळयता? ही इज अ डिस्टंट, एंग्री, रेडी टू पनिश. सो भिरांत येता ओ भावार्थ येता? भिरांत येता. आता तेमी देवाक ओबे केले आउट ऑफ लव ओ आउट ऑफ फियर? आउट ऑफ फियर, रायट? पण जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, जेजून आमकां बाप दाखयलो, द ट्रू लव, द ट्रू हार्ट ऑफ गॉड. जेन्ना जेम्स आनी जॉनान म्हणलें वयर सान उजो हाड, हे लोक तुजे आयकोनाय, हाडलो उजो जेजून? ना. जेन्ना जेजूशी कुड्डे, बेरे, सिकनेस, लेप्रेसी जावन येताले, जेजून म्हणलें म्हजी खोशी न्हू तुमकां पेकोवणी दिवपाक, आनी मातशें तळपळाय, तुमकां फावना, तुमी पातकी हाय म्हणलें? जेजून मोग दिलो, रायट? थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. जेजून कंडेम केलो जेन्ना ती बायल प्रॉस्टिट्यूट एडल्टरीन कॉट जाली. गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 8. अकॉर्डिंग टू लॉ तिका फातरायताले, पूण जेजून तिका फातरायली. जेजून लॉ दवरलो, ग्रेस दिली, तिका प्रोटेक्ट केली, तिका फॉरगिव केली. जेजून म्हणलें न्हू, नीदर डू आय कंडेम यू, वच आनी पातक करी नाका म्हणलें न्हू. सो जेन्ना आमी हे वाचता तेन्ना आमकां भावार्थ येता, भिरांत येता, मोग येता. मोग येता सिस्टर. मोग येता, रायट? जितले पावटी वी हियर द वॉइस ऑफ जजमेंट, फियर विल कम. बट वेन वी हियर द वॉइस ऑफ जीसस, द ट्रूथ ऑफ द फादर्स लव आमकां रिवील जाता. तेकाच लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट पळय रोमन्स 10:17 गुड न्यूज एनआरएसवी आमकां सांगता फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. बरयला वर्ड ऑफ क्रायस्ट. वर्ड ऑफ क्रायस्ट, कित्याक क्रायस्टानूच आमकां बाप रिवील केलो. जॉन 3:16 आमकां सांगता फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओनली सन. एकल्याच पुताक दिलो आनी पुतानूच बापाक रिवील केलो. जेन्ना तूं बापाक जेजूच्या नोदरेंतल्यान पळयता न्हू, तो फियर तुका सोडटा. ते ग्रीप जें दवरलेलें आहा तें ग्रीप तुका सोडटा. आनी तुका आतां बोल्डनस मेवता की म्हाका देवाक जाणा जावपाक जाय. ओल्ड टेस्टमनान देवाक सोदचें ना, दॅट इज जस्ट अ शॅडो. फुलफिलमेंट इज जीसस. म्हाका बापाक जाणा जावपाक जाय जाल्यार हांव जेजूच्या नोदरेंतल्यान पळयतलें. जेणी तुका सांगला की देवान तुका हें दुयेंस दिलां, वो देवान हो एक्सिडंट तुज्या जिवितांत जाला, तुका देख शिकोवपाक, तुका आपल्याशी लागीं हाडपाक, जाल्यार बायबल ओपन कोरया आनी पळोवया जेजून कितले जाणांक दुयेंस दिलें. देख शिकोवपाक, आपल्याशी लागीं हाडपाक कोणाकूय दिलें? सो जें कितें जेजून केलें तें म्हणटा आपण हें बापाक पळोवन केलां. हांव म्हज्या उद्देशी कोण ना. जें लास्ट सॅटर्डेचे टिचींग न्हू आयकय, थिंगा इन डिटेल सांगलां. तो म्हणटा हांव जें कितें कोत्ता म्हज्या बापाक पळोवन कोत्ता. हांव इवन उतरां उलयता तें म्हजे पोतवेन उलयना, पूण बाप जो म्हजे भितर कार्य कोत्ता तो उलयता, तो वावर कोत्ता, तो काम कोत्ता.
आमी लास्ट सेशनाक एग्जाम्पल केल्लो आमी हे संवसारी माय पाय जायन जायते जाणांक हांवें क्वेश्चन केला आनी जायते जाणांनी म्हणलां की देव दुयेंस दिता म्हणून सो आमी हे संवसारी आवय बापूय जायन आमचे भुरग्यांक आमचेशी लागीं हाडपाक आमी दुयेंस मागतली आमी कर्स करतली एक्सिडेंट मागतली ना सिस्टर. तशें जाल्यार आमी देवाकीन बरी जाली न्हू देव म्हणटा जेजू म्हणटा यू बींग evil fathers know to give a good gift to your children how much more heavenly father will not give काय म्हणटा James 1:17 आमकां सांगता every good every perfect gift comes from the father of light in whom there is no variation so sickness perfect gift No. accident perfect gift No. suffering perfect gift No. no हे आमकां बायबलात जेजूच्या नदरेंतल्यान दिसून येता No, sister. ना सो एवरी टायम आमकां सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन मेळता ओपन युअर बायबल टेस्ट पळय जेजून खूंय जेजूचे नदरेन बापाक पळय जेजून कितले जाणांक दुयेंस दिलें कितले जाणांक म्हणलें म्हजी खोशी ना तूं आनी मातशें सफर जाव मार्क 16 आमकां सांगता इफ यू बिलीव इन मी जेजू म्हणटा तूं म्हजेर भावार दवरता इफ यू ले हँड्स ऑन द सीक शाल रिकवर बरयला रायट थिंगा बरयला ओनली दोज विल रिकवर जोय म्हजे बापाची खुशी हान जोय म्हजे बापाची खुशी ना दे विल नॉट रिकवर बरयला तशें टर्म्स कंडिशन घातले ना पूण जायते फावटी आमी म्हणटाय ना देवान तुका बरें केलें न्हू म्हाका करूंक ना घोडे देवागे खोशी ना म्हाका बरें करपा म्हणजे गॉड बिकेम पार्शल लायक अस देवाकूय मूड स्विंग जाले देवाकूय वेरिएशन जाले सो भिरांत आमी तेचे लव केन्ना परफेक्ट जातलो आमचे भितर जे मेरेन आमी बापाक न्हू पळयता वॉज अ हार्श पनिशींग गॉड ते मेरेंतल्यान तो मोग परफेक्ट जावचो ना पूण जेन्ना तूं बापाक आतां जेजूच्या नदरेन पळयता तो मोग तुजे भितर परफेक्ट जातलो आनी परफेक्ट लव ऑफ गॉड कास्ट आउट एवरी फियर हांवें म्हजोच एग्जाम्पल दिल्लो एंटायर मंथ ऑफ जून आय वॉज इन हॉस्पिटल आनी म्हजे रिपोर्ट्स वर थँक्यू लॉर्ड जीजस Thank you, Holy Spirit. So, even the nurses had questioned why God gave you this sickness because they know my reports, they know my situation. And देवान म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली तांकां गॉस्पल प्रीच करपाक तांकां रिवील करपाक की जेजूच्या नदरेंतल्यान बापाक पळय sickness is not from God. Acts of Apostle chapter 10 verse 38 आमकां सांगता God anointed Jesus of Nazareth with the power and the Holy Spirit. He went about doing good, healing who were under the oppression of the devil. So sickness कोण दिता स्टील किल कोण करता Satan. So हांव देवाक वाकणटा देवाक आर्गां दिता की इवन इन दॅट मिड्स ऑफ दॅट सिट्युएशन आय यूज टू क्राय पेन येताली पूण भिरांत आसोंक ना भिरांत एक जागो दिवंक ना कित्याक दिवंक ना हांव म्हज्या मोगाचेर आसोंक ना हांव ताच्या मोगाचेर आहलोलें कित्याक हांव जाणा तो फेथफूल ही इज फेथफूल टू हीज वर्ड हांव जाणा गोळे हांव दुबावीत पूण ताणें प्रॉमीस केला 2 Timothy 2:12-13 आमकां सांगता तो म्हणटा I am faithful to my word. Even if you are not faithful, I am faithful to my word. जेन्ना हांव पळोवपाक लागले जेजू बापाच्या नदरेंतल्यान हांवें म्हाकाच क्वेश्चन केलो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आहलोलो जेजूशी कितलेच दुयेंत येयले इवन लेप्रसी इवन ती ब्लिडींग इश्यू बायल येयली जेजून म्हणलें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोइसेस आय एम अ प्रॉफिट हांव देवाचो पूत तूं म्हाका हात लायनाका म्हाका बोश्टायतलें म्हणलें स्टोन टू डेथ म्हणलें जेजून म्हणलें आनी मातशें सफर जाव ओ पेकोवणी दिली कंपॅशनेट हार्ट आहलोलो जेका लेप्रसी आहलोले तेका वेंगोयलो जेजून रायट होय सिस्टर सो जेन्ना हांव हेजेर नियाळ करपाक लागलें ताच्या मोगान म्हाका बॉल दिलें
And is our odd Sundays Porgota ki our God is a good Father. Every good and perfect gift comes from Him, the Father of lights, in whom there is no variation. केन्ना आमकां ही भिरांत सोडटली जेन्ना आमी बापाचो मोग जाणा जातली बाप आमचो कितलो मोग करता आनी बापाचो मोग कशी जाणा जातली जेजू कडच्यान आनी जेजू कशी जाणा जातली पवित्र आत्मो आमकां रिवील करता रायट आमकां जोन एकल्या रोमन्स 8 chapter 8 verse 16 आमकां सांगता जशें हे संवसारान कसलें कार्य करपाक आमकां विटनस जायो रायट एक घर घेतले जाल्यार एक विटनस जायो बॅप्टिझम सर्टिफिकेट काजरा कोडे सगळे व्हडले व्हडले कार्यान आमकां विटनस जायो तेच भाशेन रोमन्स 8:16 आमकां सांगता होली स्पिरिट Okay, Holy Spirit, with our spirit, He is witnessing that we can call God Abba. Old Testament आमकां हुई दिसता की कोणचे प्रॉफिटान तेका अब्बा म्हणलें फादर म्हणलो देवाक फादर म्हणून एड्रेस केलो पण जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो न्हू जेजून घोडे घोडे देव म्हणोंक ना कितें म्हणलें फादर फादर एवरी टायम तेणें पोरचेक कितें एड्रेस केलो बाप जेन्ना शिसांनी सांगलें आमकांय रोजार करपाक शिकय जेजून म्हणलें गॉड द क्रिएटर ऑफ युनिवर्स से गॉड लॉर्ड आर मास्टर Our Father, आमच्या बापा सो जेजू कोणाचे काळीज दाखयतालो बाप जेजू म्हणटा हे संवसारान म्हणटा इवन तेणे कितें केलां तेणे आपल्याचे उद्देशी केलें ना जो बाप कोत्ता तें हांव कोत्ता बाप म्हजे भितर कार्य कोत्ता इवन जेजू उलयतालो ती उतरां बापाची आसली जेजून जे एक्शनान कितें पेकोवणी केल्या सगळें केलां तें बापान केलां जेजूचे भितर आणि हे सगळे लास्ट सेशनाक आमी शेअर केला एग्जाम्पल स्क्रिप्चर्स सो आतां जितले पावटी आमी बापाक पळयतली कोणाच्या नदरेंतल्यान पळयतली जेजूच्या बिकॉज जीसस इज द विल ऑफ गॉड इन एक्शन सपोज आतां तुजेशी पातोक जालें ओके पूण आतां तूं कितें करता तूं आतां बापाशी पोतून वयता तूं लिपता एडमा भाशेन एडम लिपलो एडमान भिरांत घेतली ही वेंट इन द बॉन्डेज ऑफ सर्वंट पुताची सनशिपाची ताणें पोझिशन सोडली आनी तो बॉन्डेजीन गेलो सो आतां तूं कितें करता तूं आतां तुजेशी पातोक जालें तूं आतां लिपता पयस वयता की हांव पातकी आय एम नॉट वर्दी ओ तूं पोतून येता तुजेशी मिस्टेक जाली आनी तुका सैतान म्हणटा सैतान तुज्या कानान घालता यू फेल्ड हिम अगेन You have disappointed God. You are not worthy. See what you have done. सैतान येयना लोकलो गिल्ट घेवन येता न्हू बट इन्स्टेड ऑफ हायडिंग इन गिल्ट तूं म्हणटा तूं बायबल ओपन कोत्ता आनी तूं म्हणटा जीसस नेवर रिजेक्टेड द वुमन कॉट इन एडल्टरी ही फॉरगिव हर आनी जेजून म्हणलें पोतून पातोक कोरी नाका रायट म्हणलें सो आतां जितले पावटी आमचेशी पातोक जाता आनी सैतान म्हणटा सी यू फेल्ड गॉड अगेन यू फेल्ड जीसस अगेन यू फेल्ड होली स्पिरीट वील लीव यू यू हॅव डिसअपॉयंट गॉड पूण तूं इन्स्टेड ऑफ गोईंग एंड गिल्ट एंड कंडेमनेशन तूं बायबल ओपन कोत्ता आनी तूं पळयता जेजूच्या नदरेंतल्यान इवन वेन दॅट ती एडल्टरीन कॉट जाल्ली बायलेक जेजू बोक्षिता तिका ग्रेस दाखयता रायट आनी तो म्हणटा पोतून पातोक पडी नाका That's how Abba sees me too. Romans 8 आमकां सांगता therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. 1 John 3:20-21 आमकां सांगता इवन तुजे कॉन्शियस इवन तुजे हार्ट तुका कंडेम करता गॉड नोस म्हणटा आनी वर्स 21 जेन्ना तुका ती बोल्डनस तुका ते कॉन्फिडन्स हा तूं बायबल ओपन करता आनी पळयता की जेजून पातक्याक बोगसोणें दिलें जेजू पातक्याशी गेलो पूण ताणें म्हणलें पोतून पातोक करी नाका पोतून ते रेब्यान वचो नाका सारकें आमचो देव कंडेम आनी गिल्ट करिना आमकां
पूण तो आमकां मोग दिता. सो आतां हे सिट्युएशनान तूं कितें कोत्ता? नाव यू आर सीइंग फादर थ्रू द आयज ऑफ जीसस and his perfect love sets you free from guilt and condemnation. Suppose डॉक्टरान एक रिपोर्ट दिलो, एक बॅड रिपोर्ट दिलो, पूण तूं आतां कितें कोत्ता? बट यू आर रेस्ट, तूं आतां यू आर इन पीस, यू आर इन रेस्ट. डॉक्टर तुका म्हणटा तुका थोडेच दीस आहाय. म्हजे रिपोर्ट सेम सांगताले, वेरिएशन दाखयताले, लॉट्स ऑफ फॅक्ट्स. डॉक्टर म्हणटा यू मे बी नेवर हील्ड. पूण तूं तुका म्हणटा की जीसस नेवर सेड टू anyone, it is not my will or it is not my father's will to heal you. He healed all who came to him. म्हणजे बापाची खोशी हा आमकां पेकोवणी दिवपाक, रायट? तूं आतां बायबल ओपन कोत्ता, पेकोवणी मेडिसिन्सांतल्यानूय येता आनी देवाच्या उतरांतल्यानूय. सो बोथ goes hand in hand. Even तू मेडिसिन घेता कित्याक डॉक्टर्सांनी देवानू तांकां ब्लेस केला, देवानू तांकां विजडम आनी नॉलेज दिल्या, रायट, टू डिस्कवर द रायट मेडिकेशन. आनी जेन्ना तूं मेडिसिन्स घेता तूं ब्लेस कोत्ता, रायट? तूं म्हणटा जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. Psalms 103 verse 3 आमकां सांगता he heals all your diseases. हिंगा बरोवंक ना, टर्म्स कंडिशन घालूंक ना की सटन हील जावचें ना म्हणून. सो आतां हे सिट्युएशनान तूं फियर घेवपाचे सुवातेर तूं कितें कोत्ता? यू सी योर फादर थ्रू जीसस. And perfect love drives out the fear of sickness, fear of those reports. तूं आतां ते रिपोर्ट्सांचेर तुजें ध्यान मन दवरना. अंडरस्टँड जाता? जेन्ना तुका रिपोर्ट मेळटा दॅट यू लॉस्ट युअर जॉब, पूण तूं पॅनीक जायना. जेन्ना सोयतान म्हणटा अरे यू लॉस्ट युअर ओन्ली इनकम, युअर ओन्ली सोर्स, सोयतान म्हणटा वॉट यू वील ईट, हाव यू वील सर्वायव. पूण तेन्ना तूं बायबल ओपन कोत्ता आनी बापाचे कांय दीस जाणा जाता थ्रू द आयज ऑफ जीसस. जेजून म्हणला मॅथ्यू 6 verse 26, Jesus said, look at the birds. Your heavenly Father feeds them. That means he'll take care of me. I am his child. हांव कोण? ताजे पूत आनी धूव, रायट? जेजू म्हणटा आर यू नॉट ऑफ मोर व्हॅल्यू दॅन बर्ड्स? आमकां स्क्रिप्चर सांगता that God will supply all our needs, right? Yes, sister. सो आतां तूं त्या सोयतानाचे थॉट्सांक आयकोता वो तूं देवाच्या उतराचेर हीज परफेक्ट लव कास्ट आउट एवरी फियर ताजेर डिपेंड आहा. Yes, that is depend on His When you perfect feel love. आतां जेन्ना when you feel rejected, तूं म्हणटा म्हाका everyone is rejected, everyone is using me. And सोयतान तुका म्हणटा see that person is criticizing you, see that person used you, see that person left you. Enemy तुका म्हणटा no one loves you, no one wants you, you are unlovable. कोणूच तुजो मोग करना. कोणाक You cancel this thought, sister, in the name of Jesus. Jesus loves me. मागीर तूं कितें कोत्ता? My तूं God. बायबल ओपन कोत्ता आनी जेजूच्या नदरेंतल्यान बापाक पळयता. Because Jesus was rejected, so I could be accepted. म्हजी आयडेंटिटी खूंय हा आतां? जेजून हा. Father, rejoice over me. Thank you, Jesus. Ephesians 1:6 आमकां सांगता we are accepted in beloved. Romans chapter 8 आख्खो वाचची थिंगा आमकां बरयला आमकां पुतो आनी धुवो म्हणला आमकां इन्नर विटनस हा पवित्र आत्मो. सो ताचे परफेक्ट लव आनी रिजेक्शन सयत काडले, रायट? जेजूकूय रिजेक्ट केल्लो कुर्सार, रायट? जितले पावटी Yes, sister. संवसारांतल्यान आमकां इन्सल्ट्स येता, आमकां वायट उतरां उलयता, आमकां इन्सल्ट कोत्ता गो. रोमन्स चॅप्टर 15 verse 3 आमकां सांगता की तुजे जे इन्सल्ट, तुजे जे हडल्स येताले ते पासून म्हणटा जेजून आपल्याचेर घेतले. जेजू म्हणटा कुर्सार आपणे ते सोपाटले. सो आतां आनी भिरांत एक चान्स आहा? No, sister. ना. जेन्ना भिरांत म्हणटा की तूं आय एम रुलींग यू, जेन्ना आमची चिंतना आमकां म्हणटाय काबार आनी कांयच होप ना, पळय तो वायरस.
पूण जेजू म्हणटा नो वन कॅन स्नॅच देम आउट ऑफ माय हँड. सो जितले पावटी भिरांत येता आमी जेजूचे नोदरेन बापाक पळोवपाक गरजेचे. जेन्ना चिंतना येताय चिंतना कडेन आर्ग्यू कोन्न नाका. रिब्यूक इट, ओपन द बायबल आणि पळय, did Jesus ever do this? Did Jesus ever say this? Did Jesus give fear, poverty or sickness? दिला जेजून केन्ना? No, sister. The answer is no. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हिंगा Romans 8:32 आमकां सांगता, He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? So perfect love of God casts out every fear. तू आता म्हणटा I am healed because my Abba loves me. I am healed because my Father loves me. I will never lack in my life. Because my Abba loves me, I am never alone because he told me that he will never leave me orphan. आमकां पवित्र आत्मा दिला आमचे भितर हा, रायट, आमचो inner witness. Because my Abba loves me, he gave his only son for me. सो आता तू तुझ्या मोगार डिपेंड हा ओ तू आता बापाच्या मोगार डिपेंड हा? बापाचे. बापाच्या मोगाचेर डिपेंड हा. कित्याक इफ सपोज आमी आमच्या मोगार डिपेंड हाय, आमी हिलिंग्स, मिरिकल्स, ब्रेक थ्रू पळयना, आमचो मोग ECG लेवल जाता, ECG ग्राफ वयर सकयल वयर सकयल वयर सकयल आनी मागीर सोमतो ब्लास्ट. पूण जेन्ना तूं देवाच्या मोगाचेर डिपेंड रावता, तुजी बुनयाद तुज्या मोगाचेर न्हू पूण बापाच्या मोगाचेर. इन हीम देर इज नो वेरिएशन, इन हीम देर इज नो चेंज. ही इज सेम yesterday, today and forever. आनी बापाक आमी कशी जाणा जातली? Through prophets, through Old Testament or through Jesus, who is the final revelation of God. सो आता तू तुझ्या मोगाचेर डिपेंड ना, तू बापाच्या मोगाचेर डिपेंड हा. आणि जूड चॅप्टर 1:21 आमकां सांगता, कीप युअर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड. कोणाच्या मोगान राव म्हणला? Love of God. Love of God. म्हणजे कितें? डोंट वॉक अवे फ्रॉम हिज लव. Keep reminding yourself that God loves me. You know, thank you, Jesus. Apostle John, तो Yes, आपल्याकच sister. म्हणटालो, राईट, I am the beloved of God. God. I am the disciple whom Jesus loved. केन्ना जेजून म्हणलेले? आणि हुंचे गॉस्पलार हे मेवना, फकत गॉस्पल ऑफ जॉनानू मेळटा, I am the disciple whom Jesus loved. सारकें? जेन्ना Yes, sister. जेजूक धरलो आनी जेजूक इतले भिराकूळ ताचे रुपणे केल्ले मारून, भिरांत सगल्यांक येयली, रायट. जेन्ना रोमन सोल्जर येयले, कितें जालें? भिरांत येयली सगल्यांक, रायट. जुदासान Yes, ताका sister. विकलो. पिटर जो म्हणटालो, जेजू हांव तुका केन्ना मरोंक दिवचो ना, हांव केन्ना तुका प्रिजनान वचोंक दिवचो ना, तो पिटर कितें भिरांत घेतली, रायट. आनी Yes, sister. जेजूक 3 फावटी कितें केलें? नाकारलो. कित्याक पिटर नाकारलो. आपल्याच्या मोगाचेर डिपेंड आसलो. तो आपल्याचो मोग परगडटालो. तो कंपॅरिजन करतालो की तेंचे म्हाका खबर ना, पूण हांव तुका प्रिजनान वचोंक दिवचो ना, हांव तुका मरोंक दिवचो ना. पूण जॉन कोणाच्या मोगार डिपेंड आसलेलो? I am the beloved whom Jesus loved. जेजू म्हजो मोग करता. तो म्हणना हांव जेजूचो मोग करता. तो तेशें म्हणोंक ना की जेजू म्हजो मोग करता. तो कोणाच्या मोगार आसलेलो? जेजूच्या. इवन ताणे तो सीन देवाच्या. पळयलो, वे टू डॉलरोसा. जेजू क्रुसिफाय आख्खो नेकड करून ताका मारून ताचे कात सगली ना, ताची आडां दिसताली, ताका मनशा भाशेन तो दिसनाहलो. हें सगळें पळयलें, पूण जॉन दुसऱ्या भाशेन भियोन धांवलो ना, रायट. कित्याक perfect love cast out every fear. आखरेक पासून तो जेजूच्या सांगाता आसलोलो, रायट. आनी हे परफेक्ट लवानू ताका प्रिजर्व केलो. बाकी सगळे माटर्स जाले जुदासाक सोडून. जॉन
died peacefully. He was not martyred because perfect love preserved him. So जितले पावटी सोयतान आमकां thoughts दिता, don't walk away from his love. Keep reminding God loves me. I am the beloved of God. I am the daughter of my Abba. I'm the daughter of Most High God. इवन तुझ्याशी मेस जाले, तुझ्याशी मिस्टेक झाली, तू आता धांवना, तू बापाशी लागीं येता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सगळ्याक अंडरस्टँड जालें? ताका लागून Yes. न्हू, this is the reason सोयतान न्हू आपल्याचे best level try करता to spoil the image of God, to distort the image of our God. कित्याक तेंका जाय, Sister Margaret, thank you, Jesus. So आवाज येता. Thank you, Sister Margaret. देंवसार न्हू full try करता to spoil, to distort the image of God. कित्याक तेका जाय तुवें believe केल्लें की God is harsh, distant, angry. कित्याक तें आमी आयकोन आमकां भिरांत येता. पूण जेन्ना तूं देवाक पळयता through the eyes of Jesus, you see a loving Father. You see the heart of a Father. आणि तेन्नाच शांती येता, पेकोवणी येता, बोरवोसो येता आनी भावार्थूय येता. Thank you, Jesus. आता लास्ट स्क्रिप्चर आमकां जेम्स 1:17 सांगता, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. सो जितले पावटी आमकां वायट दिसता, वायट आयकोंक येता, तें कोणाकडच्यान येता? थँक यू जीसस. कोण उलयता? From devil. From devil, sister. From From devil. evil. कित्याक हिंगा बरयला every sickness, every evil thing comes from the God. बरयला. No, sister. So sickness good, sickness perfect. No. Accident are good, accidents are perfect. No. Infirmity is good and perfect. No. Fear is good and perfect. No. So आता जितले पावटी सोयतान आमकां thoughts दिता, test, see through the eyes of Jesus. कित्याक हिंगा बरयला every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. हिंगा देव बरयला, ओ Father बरयला, बाप बरयला. Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. If something is not good, it's not perfect, it's full of pain, fear, or darkness, then it's not from God. He does not send sickness, fear, or destruction to teach us. He only gives us what is good because He is good. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Suppose एक धाकटेशें चेडूं के धाकटेशें भुरगें चलता, चलता चलता तें पडलें. ओके? थँक यू जीसस. आतां ताचो बाप ताचेर रागार जातलो, मारतलो तेका. No. कितें करतलो? He will hold her, right? He will pick her up Yeah. and hold her. And he will say, it's okay, I'm right here. He will say that, right? So that's the heart of our Yes. Abba Father. Love corrects. Love never crush. Love disciplines but never destroy. And Dev Mog, right? If we have to define God, Tiga Burailang, God is love. God is love. Thank you, Jesus. तेका लागून सोयतान न्हू ट्राय करता to spoil the image of God. Thank you, Holy Spirit. So सगल्यांक आयचे टीचिंग अंडरस्टँड जालें? आता भिरांत कशी Yes, बरी sister. जातली? Only the Love, not perfect fear. love of God cast out every fear. 1 John 4:18. There is no fear in love. मोगान भिरांत ना, कित्याक आतां जितले फावटी तुका सोयतान टॉर्च घेतलो, हा तुजें तुवें पातक केलें, तुजेशी मिस्टेक जाली,
तूं आतां देवाक पळयतलें as a harsh punishing God waiting to punish you, वो तूं जेजूच्या नोदरेन पळयतलें. ती बायल एडल्टरीन caught जाली, जेजून तेका फातरायली, जेजून तिका नाकारली, धांवडायली, वो जेजून तिका म्हणलें डॉटर हांवूय तुका फातरायना, रायट? Yes. I forgive but sin no more. जेन्ना दुयें जेजूशी येयलें, जेजून म्हणलें म्हजी खोशी ना. ना न्हू. सो जितले फावटी No. मेडिकल रिपोर्ट्स आमकां सांगता तुका पेकोवणी मेवची ना, पळय जेजूच्या नदरेंतल्यान, पळय जेजून कितें केलें तें पेकोवणी दिली. म्हणटच बापाची खुशी आमकां पेकोवणी मेवपाक. सो तातूंत मेडिकेशन देखून तूं घेता, तूं ब्लेस कोत्ता इन द नेम ऑफ जीसस. जेन्ना जॉब लॉस जालें, तूं म्हणटा देवान इवन सुकणीं जीं वाऱ्यार वयताय तांकां देव प्रोवायड कोत्ता आनी देवान जेजून म्हणलां तुमी ताज्याकीन व्हड मोलादीक न्हू. आमी कोण आतां सन्स एंड डॉटर्स, रायट? Yes, sister. Thank you, Jesus. So perfect love of God cast out every fear. And देवाचो love जेन्ना आमचे भितर perfect जाता, तुका fear torment करचे ना, because fear comes with torment. But he who fears has not been made perfect in love. So आतां आमी बापाक जाणा जावंक जाय जाल्यार आमकां भोव गरजेचें जेजूच्या नदरेंतल्यान बापाक जाणा जावपाक. नाजाल्यार आयज पासून आमी तीं चिंतनां घेवन बसतलीं, हें म्हाका देवान तें दुयेंस दिलां टू सफर, देवाक जाय म्हाका देख शिकयलोली, देवाक जाय देवानूच म्हाका हें सोंसपाक दिलां. पूण जेजून हुंय आमी वाचलां की जेजून म्हणलां सफर म्हणून मातशें वगत. No, sister. जेजून म्हणलां म्हजी बापाची खुशी न्हू म्हणून. No. ना. Thank you, Jesus. इवन जो जल्माक तावन कुड्डो आहलोलो, जेन्ना शिसांनी विचारलें कोणाच्या पातकांक लागून तो कुड्डो जाला, जेजून कितें म्हणलें कोणाच्या पातकांक लागून न्हू बट टू गीव द ग्लोरी ऑफ गॉड. जेजून म्हणलें ना म्हज्या बापान तेका कुड्डो केला महिमा दाखोवपाक म्हणलें ना, No, sister. रायट? जें कितें देंवसारान दिल्लें गॉड टर्न्ड इट फॉर गूड, रायट? ग्लोरी ऑफ गॉड. जें देंवसारान तेका कुड्डेपण दिल्लें देवान गॉड जीसस टर्न्ड इट इनटू द ग्लोरी ऑफ गॉड, रायट? Yes. इवन आमच्या जिवितान जेन्ना ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन्स येता, we know that we are the sons and daughters of most high God. आमचो सुर्गीचो बाप आमचेशी हा, आमकां सांडचोय ना आनी सोडचोय ना. सो इवन तूं दुयेंत आहा, इवन तुका कसले प्रॉब्लम्स आहा, रिजेक्शन or anything, तूं म्हणटा my Abba loves me, I am accepted, my Abba loves me, I am healed, I am the beloved of my father. जसं जॉन आपल्याकूच म्हणटालो I am the disciple whom Jesus loved. Thank you, Jesus. So सगळ्यांक आयचे टीचिंग अंडरस्टँड जालें? Yes, sister. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's not Thank you, a Holy spirit. Spirit. Fear is not an emotion or feeling. Fear is a spirit. And fearच्या opposite is love. Fear in Greek it's delia, means paralyzing fear. जसं Peterचं example दिलं. Thank you, Jesus. So we'll do the Thanksgiving prayer, okay? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Abba Father, I thank you. Lord Jesus, I thank you. Holy Spirit, I thank you. Thank you, Abba, for your love that is not based on our performance, but on your nature. Thank you, Lord Jesus. Your word says you are never changing. You are the same yesterday, today, and forever. Thank you, Lord Jesus. Through you, Lord Jesus, we no longer have to guess who Abba is. When we look at Jesus, we see Abba clearly. We see a God who heals. We see a God who forgives. We see a God who restores. We see a God who never condemns. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba, for removing the veil of fear.
and showing us that your perfect love, a love that holds us when we fall, a love that speaks life when the world speaks death, a love that silences fear with truth. Thank you, Lord, that your love casts out every fear, fear of sickness, fear of punishment, fear of failure, fear of rejection. All of it is broken by the power of your love. We are safe in you, we are secure in you, and we are deeply loved by you. Thank you, Abba. Thank you, Lord Jesus, for showing us the love on the cross. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Thank you, Jesus.